सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बरी काळजा तुका अर्पिता तुझे मरण जीवनपण आमी समरता सगळी जीवना तुझ्या आमी भागेता सोम्या जेजू ख्रिस्ता सोडवणदारा उपकारांसर तुझ्या अर्गांनीता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केलाय कुर्साच्या मरणाता जिवीत दिलाय सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बरी काळजा तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समरता सर्गी जीवना तुझ्या आमी भागेता. मोगल भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. प्राजीत काळार सो पयलो आयतार संभ्रमच्या वखदां ताळण्यांचेर जैत उरोवंकू आनी पथक सांडोवंकू देव आमकां पवित्रत्म्याच्या कृपेन भरून दी म्हूण हांगासर मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार जल्मा दिसाक अर्गासून मीस भेटयता मीना सपना रोड्रिगेस आसा की ताका बागी संतोष बरी जल्मा दीस मागता आसतना ताचेर त्या बसत मागया आमी समेस्त बसत मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करून तांचे बसत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचेनो प्राजीत काळाचो पयलो आयतार आज आमी संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत येवच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक जेजू वरवीं साद म्हणलो संदेश दिता. तर हो येवकारिस्त आमी संभ्रमतना सोम्यान केल्ले बरी आमच्या ताळण्यांक फूड करन तांचे वयर जैत व्हरून एक कुरपेचें जिवीत जियोवंक जाय असो आदार सोम्या लागीं मागून घेवया. ताळण्यांचेर जैत उरोवंकू आनी पथक सांडोवंकू जाय अशी कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार मागता आसतना ह्या करिज्माच्या काळार आमी करच्यो दंडवणी आमी करच्यो भक्तीच्यो करण्यो देवाक आनी पेल्याक मानता तसलो जावं दी म्हूण मागे. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. इतळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत तांदूळ दर बक्षाणें मागतल्या बक्षाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. सगळी आमी थकली भागवया देवाची काकूत ह्या काळार ह्या संदर्भार आमच्या कुटुंबाचेर मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा वर्सान वरस दंडन करून प्राजीत काळ आमी भक्तीन समोर रावता. तिथे वरवीं जेजूच्या मरणानी जिवंतपणाचो गूट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणेन तसो फळ काडूंक आमकां कृपा दी. त्याच आमच्या सोम्या जेजू तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतले वाचप. मोइशेन आपल्या लोकां लागीं उलोवन म्हळें
तेन्ना ह्या सकान तुज्या हातांतले दाले घेवंक जाय आनी ते वेदीचेर सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसाळणी करची. म्हजो बापूय जावन आसलो गांव नासता भोंवतलो एक आरामगार. तो इजिप्ताक गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवे एक परको कसो जियेलो. पूण थंय तो एक व्हड बलिश्ट आनी अगणित परजा जावंक पावलो. इजिप्तकारांनी आमकां निश्टुरायेन चलयली आनी भारासो वावर दिवन आमकां दग दिली. आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी ताणें आमची बोब आयकली आनी आमचे कश्ट, आमचो वावर आनी आमची दगदणी पळयली. ताणें आपल्या बलिश्ट हातान आनी उबारलेल्या भोवळ्यान भिरांत उपजोवन कुणा आनी अजापा करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली. ताणें आमकां हांगा हाडून दूद आनी मोव वाळटा तो देश आमकां दिलो. सर्वेस्परा, जी भूंय तुवें म्हाका दिलाय ते भुंयचे फसलेचे प्रथम फळां हांवें आतां तुका हाडून दिता आनी तुवें ती सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवर ताचे मुखार सरपटूंक जाय. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या आकांतान म्हजे सवे राव सर्वेस्परा. तुज्या आकांतान म्हजे सवे राव सर्वेस्परा. जो कोण माहोनाथाच्या आश्रयाखाल रावता आनी सर पदवेदराचे सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरता. तुज्या आकांतान म्हजे सवे राव सर्वेस्परा. ते दुआंक कसलें सानवार तुजेर येवचे ना. कसली पिडा शिडा तुज्या तांबासरशी पावची ना. खंयच्यान तूं वेशी तुका राखो. आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. तुज्या आकांतान म्हजे सवे राव सर्वेस्परा. म्हज्या आकांतान म्हजे सवे राव सर्वेस्परा. सान पावलून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी प्रगट करता तें उतर. जेजूचो सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं प्रगट उसारशी जाल्यार आनी देवान तुका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमणशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण, तोंडाचे उसरणे द्वारे थारान तुका लाभता. पवित्र पुस्तक म्हणटा, ताका सतमणतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर तोच आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो, हर एकलो थारान सोडटलो.
देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो. भगेवो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजू पवित्रत्म्यान बरोवन योर्दानय तडी जावन फाटीं परतल्ल्या फरा त्या सत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना, देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तवळ देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हूण फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें, हे सर्व स्वअधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दितां, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजें जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तूं आपल्या दुतांक ताकी दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळ नशें तूं तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकी म्हळां, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करी नाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातच देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, ताळो इल्लोसो तेशीन जाला, पूण तुमकां समजता म्हण चिंता. समजता की काल आराधन करून मीस भेटोवन जाल्या उपरांत ताळो इल्लोसो पोरच्या दिसा कांय जावना. कालच्या दिसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हाचें वाचपां आमी आयकलीं, बोवा पुरब्याचीं वाचपां हाचीं. ताळण्याचेर जैत व्हरूंक जाय म्हणलो संदेश देवाचें उतर आमकां दिता. हेची सुवातेक पयल्यान पयलीं आमी आयलीं जाल्यार हांगासर देवसारस जेजूक नाडटा. न्ही गे, देवसारस जेजूक नाडटा. देवसारस देवाक नाडटा म्हण येत वय गे. हें कशें साध्य जालें? देवा सरशी देवसार कित्याक आयलो आनी कशें साध्य? देव पवित्र न्ही गे, देव पदवेदार. तशें म्हणटना देवान देवसारा कित्याक लागीं सोडलो? कित्याक देवसारा लागीं कित्याक उलयलो?
कित्याक उलयलो देव दुस्माना लागीं कित्याक उलयलो देव सार देवाचो दुस्मान गी वय गी आमी आमचो दुस्मान लागीं आसा जाल्यार उलयताय आ एक पुटी एक व्यक्ती म्हजे लागीं उलोवन आसतना त्या व्यक्तीक सो दुस्मान म्हणले परी एक व्यक्ती थंयसर रावलो हांव ओलीस म्हजे लागीं उलयता वांगडा दोन ताका पळयता म्हजे लागीं उलयता म्हळ्यार ताचेर आसलो राग व्यक्त करता त्या उतरांनी त्या मनशाक पळोवंक पळयना वांगडा दोळ्यान पळयता म्हळ्यार उलोवंक नाका त्या मनशाक त्या पळोवंक नाका अशें आसतना जेजू बरें करना सैताना लागीं उलयता वय गी कित्याक म्हळ्यार सैतान असो रचणार कोण देवूत देवूत देवानंत रचलेलो लुसिफेराक देवानच रचलेलो देवानंत आशिर्वाद दिल्लो पूण देवदूतांक देवान फ्रिडम दिल्लें स्वतंत्र दिल्लें ह्या लुसिफेरान मात्र स्वतंत्र इल्लेशें पाडाक वापरलें कळ्ळें गी एका बापायक तेग जण पूत आसात दोग जण बापायन सांगले बरी आयकतात बापायन सांगले बरी चलतात एकलो बापायन सांगले बरी चलना ताचे खुशेचें करता बापाय कितें खुशीना तेन्ना तो करता तो बापूय ताका फाड मागताय तो बापाय लागीं उलोवंक गेले जाल्यार बापाय हांव तुजें उलयना म्हणटाय उलयना म्हणना ताका आयकता कित्याक तो तसो बापूय हांगासर देव रचणार देखून ताचे रचनेचें उतर तो आयकता सो सैतान जेजू लागीं थोडीं सवालां विचारतना जेजूक आसो येतात कोण ना कळ्ळें ल्हान भुरगो आपल्या बापाय लागीं उलयतना न्ही गे दाडा तूं ह्या निसणीतावन उडी मार कळ्ळें समजलें तुका खंय फातर तुजे पांय धरणीक लागन अशें हांव धरतां तूं हांवें टेन्शन करनाका अशें म्हणून भुरगो उलयत जाल्यार बापाय कितें म्हणटा हां जायत पुता जायत पळया हां आतां इल्लो वेळ वचून दी मागीर उठता मागीर अशें सांगता की ना ताका बेजार करता बेजार करना कित्याक म्हळ्यार तें बापायचें मन तशेंच जेजूय देवसरा लागीं उलयता ताचो दुस्मान म्हूण जेजू लेखिना देवसराक जेजू देव तसो दुस्मान म्हूण लेखिना ताका मारूंक हात उबारना ताका नाश करूंक आशेना ताचे लागीं बऱ्यान तो उलयता कित्याक म्हळ्यार देव बरो देव दयाळ देव फारीकपण घेना देव हर एकल्यांकी बक्षिता असलो देव दयाळ देव ह्या सैतानाक उलयतना सैतान पयल्यान पयलें कितें म्हणटा पळय ताळण्यो पयल्यान पयलें कितें म्हणटा पळया जेजूक बरी भूक लागिल्ल्या वेळार खालें कांय म्हण जाता न्ही गे खालें कांय म्हण जाता माती कांय वतर कांय घालें मेळ्ळें जोर भूक लागल्यार तुका थोडं वतना असल्या संदर्भार पळया सैतान बरें जाणा फातर आसले उंडे करची पदवी कोणाक आसा जेजूक आसा म्हणलें तो बरें जाणा देखून म्हणटा तूं फातर आसले उंडे कर तूं हिंका म्हाका दी कळ्ळें गे देवसराचें उलोवणें तूं हिंका म्हाका दी आतां हांगासर जेजू कितें म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना म्हळ्यार हांगा कितें संदेश दिता गे म्हळ्यार तुमी फकत पोटा खातीर मात्र वावुरचें न्ही थोड्यांनी ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಏನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮುಂಡಾತ್ ನನಗೆ पोटा खातीर तू जेवचें आहा थोड्यांनी सकाळीं खालें गेलीं ब्रेकफास्ट दनपारां खालें गेलीं जेवण संजेर खालें गेलीं कापयेक राती खालें गेलें आसा जेवणाक हां कांय बरें ना जाल्यार पारा पुरपुरचें बायलेक पुरपुरचें गोवान बायलेक पुरपुरचें भुरग्यांनी आवय बापूय पुरपुरचें कांय ना थोड्यांनी पोटा खातीर तू जेवचें आसा हां काम करनात तें कांय करनात बसले आडबोडली काडी उबी दवरनात गांवचें येदो मोठें पेनारचें कळ्ळें गे तांचो पोटूच तांचो देव थोड्यांक आसा पोटूच तांचें देव सकाळीं उठून पोटाक पळोवन नमस्कार करता थोडे कळ्ळें गे तसले मनीस कांय आपणोंक शकनात देखून जेजू म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना कळ्ळें गे उंड्या वरवीं मात्र जियेना उंड्या वरवीं उंडो जायचें कित्याक कुडी सकत मेळचे खातीर पूण ताच्या की वर्ती तुवें कामां करूंक जाय एक क्रिस्ती पाटलाव दवरचो सेवेची मोगाची आनी पुरा
कामां करूंक जाय. मदर तेरेसाक पळयात तुमी, ती कशी आसली, अस्कत मनीस, अस्कत ओके, पूण ती पोटा खातीर दवरली, पोटा खातीर झुजली ना, पेल्या खातीर झुजली, देवा खातीर झुजली, कश्ट तेल्या खातीर. म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो, तांतूं जिवीत आसा. देखून जेजू म्हणटा फक्त संवसारा फाटल्यान धांवनाकात. आज कितें गावचें, फाल्यां कितें पिवचें, परवां कितें गावचें, त्याच विशयान तुमी चिंतल्यार, तित विशयान चिंतल्यार तुमी उंड्या वरवीं मात्र जियेता म्हणून जालें. थोड्यांक तेंत टेन्शन, काले गावचें, काले जेवचें, काले पिवचें, तेंत ती कंत करनाकात. तें सर्वस्व न्ही. थोड्यांक पार्टी म्हळ्यार जालें, सदांय पार्टी, आज आमगेर पार्टी, फाल्यां तांगेर पार्टी, परवां तांगेर पार्टी, सदांय पार्टी, जेवणां. सगळें जेवण तूं कितें करताय? तुज्या पोटाक कितलें जाय, तुज्या दिसपडट्या ग्रासाक कितलें जाय तितलें का? पार्टी म्हणून तूं गेलोय जाल्यार तूं सगळो पार्टी करना समोर तुलोय बरें, पूण तुज्या लागीं कांय आसचें ना. देखून चड तूं खाणा फाटल्यान धांवनाका, संवसारा फाटल्यान धांवनाका. तुका आजी कितलें जाय तितलें मात्र तूं घे म्हणलें श्रेश्ठ संदेश देवाचें उतर दिता. देखून तुवें कितें करी जाय, देवाच्या उतराक ताणें जाय. उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार देवाच्या तोंडान तोंड भायर सरता तें उतरा वरवीं आमी जियेता, उतरा वरवीं. देखून पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हेचें दुसरें वचप वापर भायर म्हणटा, देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा, तुज्या काळजांत आसा, आनी तें उतर मानून घे. आमकां देवाचें उतर कितें शिकयता? बरें करूं शिकयता. देवाचें उतर कितें शिकयता? सासणी जिवी जोडूंक शिकयता. तें उतर आमी आपणाचें करूंक घेवंक जाय. देवाचें उतर, देखून देवाचें उतरा वरवीं आमी जिवंक जाय. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, देवाचो उतर पळया दुस्मानासूय मोग करूंक शिकयता. देखून आज पळय जेजू देवसरा लागीं उलयता, कित्याक तो दुस्मानासूय मोग करता. तो ताका ताचो दुस्मान म्हूण देवाक कोणी दुस्मान नात. देवसारी देवाचो दुस्मान न्ही. देवसार ताचें काम करता, देव ताचें काम करता. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो उडास दवरी जाय. देखून एका सरकारांत विरोध पार्टी आसा आनी एक रुलींग पार्टी आसा. विरोध पार्टीचे पुरा रुलींग पार्टीचे दुस्मान न्ही. पार्लिमेंटान मासाबून पडटात, भायर ते उट्ट जेवतात, कळ्ळें की तांची मिसांव तें. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ही आमी मोतीन दवरूंक जाय. देखून ओ देवसार जेजूचें उतर आयकून कळ्ळें हाचे लागीं आनी उलयल्यार जायना. देखून तो तें कितें करता, जेजूक उबार दोंगरार आपूण व्हरता, आदर ये म्हूण. बापूय कशें पुताक आपूण व्हरता पळय, ये दाडा ये, तुका हांव कालें काडून दिता, तुका हांव कारें करून दिता, संद्रेम काडून दिता, हे गुड्याक ये म्हणून पूत धाकटुलो पूत रडटा बापाय आपूण व्हरता आनी बापूय येता, जाय संद्रेम काडून दी म्हूण. तशेंच जेजूय ताच्या संगात चलता आनी पळया हो सगळो संवसार हांव तुका दिता, हो सगळो गांव तुका दिता, कळ्ळें. तूं एक काम करीचें, कितें करीचें, भगवन म्हाका नमस्कार करीचे, कळ्ळें गी. आनी जेजू कितें म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताजे एकल्याची मात्र सेवा कर. सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. म्हणजे मोगाच्या बाबडीन हांगासर कितें म्हळ्यार एकच देव, एकच बाबार्थ, एकच विश्वास, ह्या देवातय मात्र पातयेणी दवरी जाय. जिवितांत कितलेय कश्ट येवं दीत, कितलीय खंत येवं दी, बेजारां येवं दी, आमी फाटी पळोवंक नजो. थोडेपणी कितें जाता, पटापट कश्ट आयले म्हणटना कोणूय म्हणी आमकां कालें गेलां गी, कितें म्हणी केलां गी, देखून आमी कालें करी जाय. कोणा लागीं विचारलें बरें, कोणी म्हणी वखद काडटले आसा जाल्यार थंय गेल्यार बरें, देखून थंय धांवतात, हांगा धांवतात. एक व्यक्ती म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो, फादर आमच्या घरांत समस्या फाटल्यान समस्या, देखून कोणी एकलो आमच्या मागोवंक आयिल्लो, ताणें म्हळां तुज्या घरच्या उजव्या देगेन उजव्या बगलेक थंयसर एक तगड पुरून दवरलां, तें तगड काडल्यार सक्कडी बरें जाता, कळ्ळें गी. तगड काडल्यार काडचें कोणें, फादर तुमकां पुरसत आहा फादर तगड काडूंक. हांव म्हळें हांव गुजरी सोमापली न्ही तगड काडूंक, तुज्या घरांत तगड काडची, गुजरी सोमापली हांव न्ही. कोणें पुरून दवरलां ताका तें काडूंक सांग. या तुका कोणें सांगलां म्हळें ताका पळय तगड काडून, म्हाका तगड काडूंक वस्तू म्हाका पुरसत ना. पळया थोड्यांचें चिंतप तशें, कळ्ळें गी. मागीर सुवात उपरांत मेळ्ळो, फादर तगड काडलें, कोणें काडलें,
हांव एकलो गेल्लो तो आपयलो कितले पयशे दिले 6,000 दिले बाबा तगड काडल्याक 6,000 तगड काडल्या 6,000 दिवंक ताका पयशे आहात न्ही हांवें सांगलें ताका तूं मिसाचें बलिदान भेटय एक बरें मिस्ती मिसाचें बलिदान 300 रुपया दिवंक ताजेर पयशे नात पळया म्हज्या मोगाच्या बाबणी न्हू पळया मनशाचें जिवीत थोडे पटी आसलें एका देवाचेर पातयेनी ना एका देवाचेर विश्वास ना एका देवाचेर ना एका देवा आराधन करना हां इतलें बरें आराधन जाता इतलें बरें रेतेर जाता तुका येवंक पुरसोत ना कळ्ळें की देखून अशें जाता म्हज्या मोगाच्या बाबणी न्हू देखून हांव देवाचें उतर म्हणटा कश्ट्यो दुख्यो सलवण्यो नांगर हात दोन फाटीं पडयता सर्गीच्या राज्य योग्य न्ही थंयसर आसा एकच देव ह्या देवाचेर विश्वास दवर ह्या देवाचेर माग देखून जेजू म्हणटा तुज्या कश्ट आखंता वेळार तुजी तकली उबारून धर आनी कळनासतना माग तूं कितेंकच सलवणी देखसो नाय सलवणी देखसो नाय आनी अशें म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताचे एकल्याची महासेवा कर अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हणटना देवसारा कळटा आचेड्या घेवन उलयल्यार जायना देखून सीदा ताका आपण हाडटा आनी म्हणटा अरे हे शिखराक कशें चडलां पळय पुरतो देवचे गाल्याक तूं उडी मार तुजो पांय पत्राक आदळनाशें देव तुका राखतात म्हणून पवित्र पुस्तकेच बरोवन गेला तूं देवा सोपूत न्ही उडू आनी जेजू म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका तुजो पांय पत्राक आदळनाशें रावूंक की ताका साध्य आसा पण देवाची परीक्षा करूंक वचनाका देवाची परीक्षा करूंक हांव कोण जेजू म्हणटा तुवें पेल्या चित्त जडती करूंक नजो पेल्या चित्त परीक्षा करूंक तुवें नजो कळ्ळें गी तुज्या दोळ्यांत येदे व्हडले आडें दवर न्हू तुज्या भावा वा भयणीचें किसर पळोवंक तुका सांगताय काडूंक सांगताय देखून तुवें पेल्याची जडती करूंक नजो तशें म्हणटा देवाची कशी परीक्षा करची तुवें पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तशें करता कळ्ळें एक दीस बेजमेंत येता आसतना बायबल काडलो बायबलांत 100 रुपया आसात 100 रुपये हांवें विचारलें हे 100 रुपये बायबलांत कित्याक दवरलें फादर आमच्या गायन वासरूंक घाललें वासरूं कळ्ळें गी बरें दूद मेळ्ळ्यार हे 100 रुपये हांवें कळ्ळें मीस दिता म्हूण दवरल्यात गायन बरें दूद दिलां हांवें म्हळें तुवें कित्याक दिवनाय मागीर बरें दूद दिवना फादर गायन बरें दूद दिवना देखून दिवना पळया गी ह्या मनशाचो भावार्थ पळया गी परीक्षा करची देवाची बरवेलान बरें उदक मेळ्ळ्यार फादर आनी बरें उदक मेळ्ळ्यार हांव हांगा येवन वाती भेटयता फादर फोनार फोन करचें म्हाका बरें उदक मेळ्ळ्यार मात्र वाती भेटोवचें नातल्यार ना पळया गी हां बरवेलान उदक मेळ्ळ्यार वाती भेटोवचें की समजलें हां कंडिशन देवा तूं म्हाका बरवेलान उदक दी हांव वाती भेटयतां देवा तूं म्हज्या भुरग्याक बरें मार्क्स काडली कळ्ळें गे हांव 3 मिसां भेटयतां 3 मार्क्स काडल्यार मात नातल्या गोंयटा पळया बरें हुशारात देवाकय परीक्षा करचें मनीस आहात म्हळ्यार खंय मुनी आगी देखून थोडे फावटी पळया बायबलांत पळया थोडे फावटी लॉटरी टिकेट्यो आसात थोडे फावटी घाल्या वते पयशे दवरचे मेळ्ळ्यार मात घालचें नातल्यार हॉटलांत वचून च्या पिवची नासलें मनीस देवाची परीक्षा करचें मनीस मेळो या मेळनासतना राव देवा तुका हांव वाती भेटयतलो तूं दी या दिनासतना राव तूं दी म्हज्या गायक बरें दूद दी दिनासतना राव हांव वाती भेटयतलो तूं म्हज्या बरवेलां उदक दी दिनासतना राव हांव मीस दितलो तूं म्हाका बरी भलायकी दी या दिनासतना राव हांव तुका आराधन करतलो तुजी सेवा करतलो तुका वाखणतलो सुखान दुखान सकाळी आनी सांजेर सदांकाळ म्हणून आमी म्हणटा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो आमच्या जिणेंत नुकसान आमी कितेंकच दिकना पूण आमचें कंडिशन चड जाता देवाची परीक्षा करचें चड जाता कोण एकलो मनीस म्हणालो फादर आमच्या देवा लागीं मागच्या बदलाक कळ्ळें दुसऱ्या अन्य देवा लागीं मागल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार तो 3 दिसां भितर दाखोवन दिता हालें दाखोवन दिता की देव जरा थोडे फावटी मनशाचें चिंताप तशें देवाचे पर्यंत परीक्षा करूंक भायर सरतात हे मनीस देखून देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका आनी अशें म्हणटा आसतना सैतानाक तीं उतरां नांदलीं म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो
तो जेजूक सोड न्हू बायसन गेलो देखून आमी उडास दवरी जाय आमच्या जिवितांत आमी जायते बोटी आमकां भूक लागता जावंक पुरो भूक लागता सामरो पोटाची भूक मात्र न्ही कुडीची थोडे पटी तान आसता तान लास्टपणाची तान कळ्ळें गी हां पूण तांतू आमी वळख जावचें न्ही थाळण्यो कोणाक येनात थाळण्यो जायते पटी थाळण्यो येतात अन्य देवा फाटल्यान वचून थाळण्यो येतात हां जायत्या नाना तरांच्या बुकेच्यो थाळण्यो येतात देवाची परिक्षा करच्यो थाळण्यो येतात पूण आमी थाळण्यो येवच्यो साज देखून सांत जाकोब म्हणटा मनशाक थाळणी येवची सास तकडांक थाळणी येतात थाळण्यो म्हळ्यार कांय गोत्ता न्ही कळ्ळें थाळण्यो म्हळ्यार कळ्ळें ही बसली उठूंक ना रितीर चड जाली की तुमकां रितीर हां थाळण्यो म्हळ्यार कितें थाळण्यो म्हळ्यार इंग्लिशान कितें म्हणटात टेम्पटेशन कोंकणीन कितें म्हणटात तेंते सवा कळ्ळें गी हां थाळण्यो थाळण्यो येवच्यो साज न्ही गे तुका शुगर आसा डॉक्टरान सांगलां गोड कांय नजो गुलाब जाम पळयतना थोड्यान दोनांतल्यान उदक देंवता थाळण्यो येवच्यो थाळण्यो येवच्यो न्ही गे तुज्या घराच्या बगलेगेत शेजारचो एक रूख आसा आंब्याचो भारी बरो कळ्ळें गे खंयचो आंबो खंयचो आंबो हां तुमकां नीलम आंबो 8 साल खावन 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 तितू सवय जाली जावंक पुरो नीलम जावंक पुरो आपूस जावंक पुरो आं ओके बरो आंब्याचो पांटो तुमच्या दोऱ्याच्या देगेन आसा बरे पिकल्यात कळ्ळें गे दुसऱ्यांच्या वस्तूंची आशा करी नजो पूण ताळण्यो येतात काडयां 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 वयगे ताळण्योच्यो साहस न्ही गे सोबीत एका चलयेक सोबीत एका चेड्याक पळयल्यार ताळण्योच्यो साहस पूण उडास दवरा ह्या ताळण्यांचेर जर तर आमी थाळणी येता आसतना आमचे थंय परिक्षा जाता ही थाळणी आमचे म्हजे थंय गर्भेस्त जाली जाल्यार ही थाळणी म्हजे थंय पिकली जाल्यार आं खंयच्याक हांव जल्म दिता पातकाक हांव जल्म दिता पातकाक आनी ह्या मुखांत कितें जाता हांव पातक थाळणी येवचें पातक गी थाळणी येवचें पातक गी थाळणी येवचें पातक न्ही जेजूक थाळण्यो आयल्यो आसा सांगात सरी थाळणी येवचें पातक न्ही पूण ताळण्यांत सांपडचें ताळण्यांत पडचें ताळण्यांत सलवचें पातक आनी हें पातकाक जल्म दिता म्हज्या मोगाच्या भावान देखून सांग जाकोब भोव आपूर म्हूण म्हणटा थाळणी येवचें तें पातक न्ही पूण ताळण्यांत सांपडचें पातकाक जल्म दिवचें तें पातक देखून थाळण्यो येता आसतना थाळण्यांत थावन आमकां सुटका मेळच्याक कोणाचो आदार मागूंक जाय देवाचो आदार मागूंक जाय पळया एवेक थाळणी आयली कोणें हाडली थाळणी देवसरान हाडली थाळणी एवेक पूण एवेन कितें केलें देवाचो आदार मागलोय आदामचो आदार मागलोय ना तिणें कोणाचो आदार मागोना पळया देखून कितें जालें ती ताळण्यांत सांपडली पातकाक जल्म दिलो आज आमचें कदें मस्त बरी थाळण्यो येतात दिसपडटे थाळण्यो येतात पूण ह्यो थाळण्यांत आमी सांपडनाशें देवाची कृपा मागूंक जाय कृपा मागूंक जाय देखून जेजू मागणें करीत आसलो अरण्यांत आनी ती कृपा ताचे ती आसली पवित्र आत्मा ताचे ती आसलो म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो हर एक आमच्या जिवितांत जेन्ना देवाची कृपा आमचेर आसा तेन्ना आमी ताळण्यांत सांपडना एक फावटी उलयतना एका घरा कुमगार व्हरून गेल्ल्या वेळार शेजारच्या आंब्या रुखाचे फांटे इस्ल्यान आशिल्ले बरे आंबे आशिल्ले देखून हांवें म्हणें बारी बरे आंबे आसात तो वळदू तो व्यक्ती म्हणालो आमचे न्ही फादर ते दुसऱ्यांचे म्हणालो ताका आनी एकलो म्हजे वटून आयिल्लो रिक्षाचो ड्रायव्हर तो म्हणालो अलवी न्ही दुसऱ्या भुरग्याचेर तो म्हणालो दुसऱ्यांचें कितें जालें आमच्या कंपाउंडांत आयल्या उपरांत ते आमचेच ते म्हणालो जाता हे तेशें आमचेच ते म्हणालो तांदूळ कालें जाता अलवी तूं न्ही तूं तशें म्हणनाय तूं बरो दुसरें तें तशें जायना देखून थोडे पटी ताची चिंता बसा देखून कितें थाळण्यो येतात पूण ताळण्यो आयल्यार थाळण्याचेर
जैत व्हरूंक जाय देखून तो व्यक्ती म्हणालो आमच्या कंपाउंडांत आयलें जाल्यार मूळ कोणाच्या कंपाउंडांत आसा उदक घालता कोण इट घालता कोण खावचें कोणें जाता तें देवा मुखार सुखीदार म्हणालो वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ती स्पिरीट येवसो कोणा तावन देवा तावन ती कृपा भक्तीपण असलेल्या मनशांक देवाची सळावळ असलेल्या मनशांक ती येता नाजाल्यार आमच्या कंपाउंडान पडलेलें पुरा आमचें स्वाहा म्हणलें चिंता ना तशें करूंक जायना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून तेंते सावा आमच्या दिसपडच्या जिवितांत येतात तळण्यो येतात त्यो येवच्यो सहज पूण तळण्याचेर जैत वरची कृपा आमकां आसूंक जाय आनी ती कृपा मागण्या मुखांतर संस्कारा मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर फोव जाता म्हणलें सत हेची दोनी वचपां आमकां दितात आनी असल्या चिंतपान जिवंक सुमी आमकां आदार दिवं दी आमी प्राजिताच्या काळार आसा कळ्ळें गी प्राजिताच्या काळ वर्सभर तेंते सम येतात तळण्यो येतात पूण तळण्याचेर जैत उरूंक आसा ती कृपा जोडसो काळवो देखून भक्तीन एगडी परतोडेता पिया आमी देवाची काकूळत देवाची कृपा आमच्या जिवितांत मागया तळण्याचेर जैत उरूंक सुमया तुजें उतर आमकां कृपा दिवं दी तुजे संसार आमकां कृपा दिवं दीत म्हूण मागया आमेन उबी रावया त्रिएका देवा तें आसूल आमचो पवार तूं सारया सगळीं संगता एकाच देवा सत्मानता सर्वविदार बापतो सर्वांनी प्रितमेसो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सत्मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा ती बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सोडोणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाता काल ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरान सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत्मानता ईश्वरानी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभुवरी तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलिक आनी दोन सत्मानता पातकाच्या भोगसड्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन मगळ बाबणीनो हे विश्वासान वावरतान आमची मागणी आमची गरजो त्रिएका देवाच्या पांयां तळा समर्पिया ताळण्याचेर जैत वरची कृपा निरंतर आमकां ताजे उतरा मारिफात फावो जावं दी म्हूण मागया मोगळा बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने आनी सोमेस्त म्हणयाऱ्यांनी तांणी केल्ल्यो बसवण्यो पाळोवन सौर ताळण्यांचे जैत व्हरून एक देखी बरी जिवीत जियोवन तांचे आदीन दिल्ले पोजेक उतरांनी आनी करण्यांनी पासवो सरव दिवन पालन पोशण करूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या आनी स्थळीय मुखेल्याने खंयचेय संवसारी आशेक प्रभावाक ओडणेक बली जायनासता एक आदर्श जिणयेची देख आपले आदीन दिल्ले पर्जेक दिवंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यां आनी युवजनांनी अत्नीक बळ गण करून दिसपडटे पवित्र पुस्तकांच्या उतरा प्रमाणे जियूंक तुजी कृपा दी आधुनीक काळाच्या सतळ्यांक आनी बोलवण्यांक तांणी वळख जायनासतना तुजी कुशे प्रमाणे जियूंक ताका फोव कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या आशिर्वादांनी बर ताच्या कश्टांचे स्थितीर तो स्वभाव सांबाळूंक आनी बरविशान जिणी फुडें व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हे आलतारी भोंवती जमा जाल्ले आमी तुज्या पुताची करे पटलावदारी जावन चुकलेल्यांक बोगसूंक
सांडलेल्यांक सोदूंक बंदेंत असलेल्यांक सुटका दिवंक आमकां तुजें प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. एक बोरदोळे धांपी आमच्याच कासके कर सांगातीर मागया. दिसपट्ट्या जिवितांत तुमच्या तळण्याचेर जैत उरूंक सुमेची कृपा मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, संवसारी जिविताच्या पयल्या वेळार ह्या आकर्शीत संवसारांत विविध संगतींक आमकां तळण्यो येतात. तळण्यो येवच्यो सहज, पूण ह्या तळण्यांचेर जैत उरूंक तुजी कृपा आमकां भोव गरज. तुज्या पुताच्या उतरां मारिफात ही कृपा सदांच आमकां फावो जावं दी. संस्काराची कृपा निरंतर आमचे थंय आसूं दी. ह्या मुखांत सर्व तळण्यांचेर जैत उरूंक आनी ह्या मुखांतर पवित्रपण नेसोवंक जायची कृपा फावो कर म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायनान वेगळीशी लायल्या निवाशी काळसांत्यो तुका अर्पिता. आमकां स्वामी तुका काणीक सोदिता. स्वारी मोगान तुज्या जीव काशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बापा तुज्या पुतान आमच्या दारोका आपणाक पेटयलो कुर्साचेर मरण. जेजू सांगाता आज आमकां पेटयता तुज्या बलिदानान मोठेली जाता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. सर्वेस्परासाचे रस्त्यार आमी तुका दिवन वाचता उदारपणां दिला तो कसो वायनांत वडे दाखोवन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां मी पिवान जातलो. ससनाच्या ससनात देवाचे. सर्वेस्परा देवा लालमी मनात पथकाची दूख दर आमी तुका बलिदान भेटयता हांव तें तुका मानता तसलें सांग. म्हज्या कोटापणान तो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा म्हज्या पथकांतलो म्हाका तो नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्व पदवेदारांनी भोव काकुळदारा आमच्या देवा आमच्या बापा बलिश्ट बावळ्यान अजपांच्या अजपा विजमितां करून तुज्या परजे तुवें इजिप्तांतली दयेन सोडयली आनी दूद आनी मोव वळच्या देशांत तिका पावयली. तुज्या दयाळ मोगाच्या अदीक व्हडा अजपान तुवें आमकां पातकांत ती सोडयली आनी तुजें दैवीक जिवीत मोग वळतेल्या देशांत वावयली. हे तुजे उपकार आठवून आमची दानां तुजे मुखार आमी हाडटा हांव आनी तुजें संपूर्ण वंदन करून ती तुका भेटयता हांव. बळेपणान ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बूक आनी ताण बगान आसतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुरविल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवंक खोटेपण पयस करून ताणें आमकां शिकयलें. अशें पास कसो गोट फावो त्या मनान संभ्रमून ह्याच पास्कांत आमी सासनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतेल्या. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. उंडा आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत बदलचे पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी. हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. ताळण्याचे जैतूरची कृपा मागया. बापा करूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावन ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेले कस्टमरान सुसूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून निसमेस मनशां पासून तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडताचो गुट परगटुया. जेजूच्या मरणास्वानी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी जिविताचो उंडो सोडून जी काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां होवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पॉल आमच्या गवडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदुर्मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करी तांकां तुजे इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजुडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरे देवाचे माय संगती तिचो पती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या बापा मागण्यांत आमी म्हणटा ताळल्यांत आमकां पडोवंक दिनाका. ताळल्यो दिसपडत येतात ताळल्यांत आमी पडना जावच्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागोवन सुमयान शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी श्रीकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां चिंताव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतल्या अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जे त्यांनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली ताळण्याचेर जैत व्हरूंक कृपा दिता ती दिसपट्टे येवच्या ताळण्याचेर जैत व्हरूंक समेचें बेसांवां जोडनो सदांच जियेता तसले मनीस आमी जावंक आपोवणी दिता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषा जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचे काण तूं आत्म्याचे पोशण तूं आत्मो आमचो करताय दैवी जीवन. तुजे काण सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. तुजे काण सदां दी आमकां दैवी जीवन भर आमकां. जेजू तुझे
जैविक सत्व संसार आयलो लोतो मनशा कुळा करो जीव दिलो तुझे काट सदा दी आमकां दैवी जीवन बराकां तुझे काट सदा दी आमकां दैवी जीवन बराकां जेसू तुझ्या जेवणा संतोषा जमल्या स्वागत करूं तुका राखोराव्या ये बेगे आमच्या बिडारां राव सदा आमच्या काळजांत ये बेगे आमच्या बिडारां राव सदा आमच्या काळजांत प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या भोवमुगाळ देवा जेजू आमचो सुडवंतरांनी सोमी म्हण काळजांत सत मानून आमी ओंठांनी उसारला ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतली सुटोवन तूं बक्षाणे आनी सासणे जिवी दिताय म्हूण बाबर्थ दवरून वेगवेगळ्या धंद्याभ्यासाचे आनी वेगवेगळ्या स्थितीगतीचे जावनी एका मनान आनी काळजान ह्या सुटवणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं हो प्राजीत काळ सफळ करूंक आमकां सुळोंदाराच्या सुभाम देण्यांनी आमा समेस्तां बर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा दयाळ काकुलतेच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय बोडो आडवो नाका भुरग्यांक तुज्या सोडाका येशू हांव काकूट मागता भितरय म्हणपाक येता सर म्हजी पात काकटता आयच्या सकळटा मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद देवामकां नमान बाळूक जेजू आशीर्वाद दी आमकां रोजारी सेविनी आमकां पासत विनंती कर भगेन क्रुसाचे कृपेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी भक्तीन मिसान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. अभिनंदन. आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण म्हणटा म्हाका समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचें न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेलविनात हांव तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण
पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेष करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. थंडी जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी